नमस्कार, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आसा तुमी? आमी सगळीं बरी आसा. आणि थंबनेल पळोवन तुमकां कळ्ळां आसतलें आनी खूब जाण लोक रावलेले हो व्हिडिओ केन्ना येतलो म्हणून. सो आयज हो व्हिडिओ करता आनी आयजूच तुमकां हो व्हिडिओ अपलोड करतले. ओके, सो लास्ट टायम हांवें व्हिडिओ केल्लेले कोणाक यूट्यूबर जावपाक जाय. सो जे हांव कितें तुमकां आयज टिप्स सांगतले. इफ ते टिप्स फॉलो केले न्ही तुमी एक यूट्यूबर जातले आनी तुमकां मंथली इनकम येतले, इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आयजचो हो व्हिडिओ न्ही हांव तांकां फोकस चड करता जे कोण हावजवायफ आहा. कळ्ळें न्ही, जे घरान काम करता म्हणजे हावजवायफ कामाक वचना, घरान आसता, घरचीच कामां करता. सो तांकां लागून आयज हांव न्ही थोडेशें मोटिवेट करूंक सोदता. सी एज अ हावजवायफ, सो हांव यूट्यूब स्टार्ट करच्या पयलीं एक हावजवायफ आसलेलें, कामाक वचनालें, घरचीच कामां हेंच म्हाजें काम आसलेलें. सो जायते लोकांक दिसता बायलांक की आपुणूय खंय कामाक वचचें. इफ कामाक वचून घरा कितें बिझनेस करचे बारीकशे, एक कितें तरी इनकम येवचें घरा कडेन. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आयज तांकां लागून हांव हे व्हिडिओ करूंक सोदता. सी जाता कितें पॉसिबल जायना कांय कामां वचपाक, कित्याक घरचीं कामां भुरग्यांचें पळोवचें पडटा. मागीर सकाळीं म्हणजे इफ जॉयंट फॅमिली आसा जाल्यार इनलॉज सगळें तेंचें पळोवचें पडटा. सो कामाक वचप हें जायना. सो तांकांय दिसता आसतलें की आपूण कितें घरा कितें कमवचें, एक कितें जावं एक 100 रुपया आपल्याक मेळचे अशें दिसता. तो जाता कितें हांव तुमकां सांगता एक बरेंशें एग्जांपल. ओके, सो पळय पळयात व्हिडिओ हो व्हडलो जावं शकता, स्कीप करनाका. स्कीप केले न्ही मागीर कांयच फायदो ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. जेन्ना हांव बाकीचे केन्ना व्हिडिओ घालता पळय ते तुमी स्कीप करून पळयात, म्हाका प्रॉब्लेम ना. पूण आयचो व्हिडिओ तुमी स्कीप करनाकात, कित्याक खूब इम्पॉर्टंट टिप्स तुमकां सांगतले. जे इम्पॉर्टंट टिप्स तुमी फॉलो करून सपोज यूट्यूब स्टार्ट केलें न्ही हांव तुमकां गॅरंटी दिता तुमी एक सक्सेसफूल यूट्यूबर जातले आनी तुमकां मंथली इनकम मेळटलें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो सी एज अ हावजवायफ कितें जाता, हांव तुमकां मागीर सांगता. जेन्ना म्हणजे यूट्यूब स्टार्ट करच्या पयलीं हांव कांय काम करनालें. सो शिवनाथ म्हाका दितालो अमकें इतलो अमावंट दिताले. सो म्हाका जाय तशें हांव खर्च करतालें. खर्च म्हणजे तुमकां खबर हांव आलतू फालतू कांय खर्च करना. इफ केन्ना कितें गेलें खंय कितें गेलें कितें घेतालें, कितें आपल्या पर्सीन एक कितें तरी आसूंक जाय, एक थोडेशें 1000 रुपया तरी आसूंक जाय, एक 500 रुपया तरी आसूंक जाय. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो शिव म्हाका दितालो आनी हांव तें खर्च करतालें. म्हाका जशें जाय कितें हांव तें खर्च करतालें. कितें जाय घरान कितें सामान जाय ऑनलायन ऑर्डर करप, हें ऑर्डर करप हें आसतालेंच. सो जशें म्हयनो सोंपता न्ही म्हाका शिवनाथ विचारनालो म्हणजे आपूण तुका दिल्लें न्ही कितें अमावंट, तुवें कितें केलें. सो केन्ना हांव तो सांगतालें शिवनाथ तुवें म्हाका दिल्ले पयशे हें घेतलें तें घेतलें. सांगचें पडटा न्ही कितें जावं. सो हें आसलें म्हाज्या टायमाचो. आतां म्हणजे मम्मीच्या टायमार तुमकां सांगता, जेन्ना डॅडी मम्मीक एक अमावंट दितालो. कळ्ळें तुका न्ही. सो एक अमावंट दितालो आनी तो अमावंट न्ही खंयच्या खंय खर्च करूंक मेळनालें हां. सी दारां नुस्तें येयलें नुस्तें घेतालें ती. इफ मार्केटान गेलें भाजी पालो म्हणजे घरचें सामान आपल्या खातीर ती कांयच घेनाली. केन्ना चुकोन कितें घेतलें एक बाबा फेर एंड लवली क्रीम बीन अशें. जशें जशें म्हयनो सोंपलो मागीर डॅडी विचारतालो हांवें तुका दिल्ले पयशे तुवें कितें केलें. सो तिका न्ही डॅडीक न्ही हिशोब दिवचें पडटालें कितें हाडलें कितें घेतलें. म्हणजे अशें तुका इजिली तुका खर्च करूंक मेळनालें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो त्या टायमाचो आनी आतांचो डिफरन्स पळयात. सो म्हाका शिवनाथ केन्ना विचारना कितें हाडलां कितें घेतलां. सो म्हाजे डॅडी मम्मी विचारतालो तुवें कितें हाडलां कितें घेतलें. म्हणजे आलतू फालतू खर्च करूंक मेळनालें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो जाता कितें इफ आमी हावजवायफ कांय कामाक वचना सो हात फुडें करचे पडटा घोवाच्या फुड्यान आपल्याक दी म्हणून पयशे. हय का न्ही. तुमी नोटीस केलां आसतलें तुमच्या लायफान तुमी केलां आसतलें. सो मागचें पडटा सदांच आपले 10 रुपया दी 20 रुपया दी. सो म्हाका दिसता की बायलांनी कितें इंडिपेंडंट कितें काम करचें. कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी सेकंड थींग म्हणजे हांवें जें फेस केलां सोसायटीन. आतां आमचे सोसायटीन तुका न्ही तूं कितें काम करता, तूं खंय ऑफिसान कामां वयता जाल्यार तुका फ्रेंडशीप करूंक येतात. कळ्ळें तुका न्ही. इजिली कोण अशें न्ही हांगा फ्रेंडशीप करूंक येयना. तुमी पळयता तूं कितें करता काम, तूं खंय बरें पोस्टार कामाक आसा जाल्यार ते मेरेन तुजे लागीं येता, तुजे फ्रेंडशीप करता. इफ तूं हावजवायफ आहा तूं कांय कामाक वचना तुका न्ही कॅर ना, तुका कोण कॅर करचें ना. कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी थर्ड म्हणजे आमी दीसभर राबता आमच्या घरचीं कामां. हय का न्ही. दीसभर आमी घरचीं कामां करता, हें करता, झाडू मारता, पुसता, जायना आमचें. इतलें आमचें कामां आसता घरा कडेन. पण आमकां कितें दिसता घर आमचें क्लीन आसप अशें आमकां दिसता. पण आमचें न्ही फूल लायफूच तितून वयता. ताका कितें एवॉर्ड मेळटा आमकां जस्ट तुमी सांगात. लास्ट आमकां हेंच विचारतात घरा बसून तूं कितें करता. लास्ट हेंच आमकां आयकचें पडटा. घरा बसून तूं कितें करता, घरा कितलें कामां आसा हें कोणाक दिसना. पूण तूं घरा बसून कितें करता लास्ट हो क्वेश्चन. आनी घरा इतलें काम करता ताका कांय एवॉर्ड मेळना. आनी हेंच बायल सपोज हांव कोणाच्या घरा झाडू मारून गेलें पुसून गेलें कळ्ळें न्ही. तेंच कामां झाडू मारपाचें पुसपाचें आयदन घासपाचें आनी कितें भाजी कट करपाचें
ताका पेमेंट मेळटले बायलेक आनी त्या बायलेक व्हॅल्यू आसा कित्याक ती कोणाच्या घरा काम करता आनी तिका ते पयशे मेळटा. पण म्हाका घरची कामां करता पळय म्हाका कांय मेळना, कळ्ळें न्ही, एक एप्रिशिएशन मेळना बाबा तूं कितें करता घराडे अशें एकूच विचारता की तूं घराक कितें करता. सो अशें एक हाऊसवायफाक आयज आनी हांव एक मोटिवेट करूंक सोदतां, एक घरच्या घरात तुमी एक यूट्यूब स्टार्ट करात आनी घरच्या घरात तुमी बसून पयशे कमयात. म्हयन्याक 10,000 इतलेंच तुमी टार्गेट धरा की आपल्या म्हयन्याक 10,000 मेळोंक जाय. पण युट्यूबार चड मेळटा, 10,000 सुद्दां न्ही, चड मेळटा. हांवें बेश्टें तुमकां सांगलें 10,000 तुमी कॅच करा, कळ्ळें न्ही. सो तुमकां एक म्हयन्याक समज 10,000 येयले फ्रॉम यूट्यूब, एक 5,000 तुमी सायडीन काडून दवरा, एक सेवींग करात. युट्यूबार कितले येवं थोडे काडून सेवींग करात, दवरा सायडीन दवरा, ताका हात लायनाका. आनी थोडे पयशे तुमी हातीक दवरात. तुका केन्ना कितें जाय, खंय गेले, कितें घेतले, आपल्या पर्सांतल्यान काडून कितें घेतले, ताका एक वेगळीच मजा येता. ना की मागोवन घेवप, ताका कांय मजा ना, कळ्ळें. सो आयज तुमकां न्ही अशें हांव टिप्स सांगतले जे यूट्यूब कोण स्टार्ट करूंक सोदता, सगळ्यांक लागता हां, फक्त हाऊसवायफूच न्ही, कोणाक युट्यूबाक कोणाक काम करपाक जाय. ओके, सो आयज थोडेशे हांव टिप्स तुमकां शेअर करता, ते तुमी फॉलो करात, कळ्ळें न्ही. हांव सांगता तशें आयकात तुमी तुमकां जाय तें करनाकात, जावचें ना, कांय जावचें ना. जे हांव सांगता न्ही आयज टिप्स तुमकां दिता न्ही हांव, ते तुमी फॉलो करा. कित्याक ते टिप्स हांवें केले पळय, म्हणजे हांवें फॉलो केले आसा, हांवें एक्सपिरियन्स घेतलेले आसा, तेच तुमकां हांव शेअर करता. खंयचोच तुमकां युट्यूबार सांगचो ना, कळ्ळें तुमकां न्ही. जे हांव तुमकां सांगता पळय आतां हांव टिप्स, ते तुमी फॉलो करून समज तुमी व्हडले युट्यूबर जाले न्ही, म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना, हांव जाल्यार हॅप्पी जातलें. बेश्टो कोण युट्यूबर जावचो ना. जो दीस रात मेहनत करता पळय, त्रास घेता पळय, तोच युट्यूबर जातलो, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो हांवें न्ही जेन्ना तुमी हांवें न्ही अशें म्हाजी एक डायरी आसा, हें पळय हांव म्हजो डायरी, हांव हांगा सगळें बरोवन दवरतां. फाल्यां म्हाका कितें विडियो करूंक जाय, सो म्हाका केन्ना केन्ना न्ही जेन्ना हांव न्हिदता न्ही रातचें, म्हाका कितें नाका नाका कितें येता तकलेर, बाबा फाल्यां चिंत्ता हांव फाल्यां कितें व्लॉग करपाचें. सो मागीर कितें तकलेर कितें येयलें न्ही सोमतें हांगा अशें हांव बरोवन दवरतां, सो बरें पडटा अशें हांव बरोवन दवरतां. सो हांगासर हांव सगळे पॉयंट बरोवन दवरला कित्याक मागीर न्ही याद उरना, उरता मागीर तशेंच, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो आतां हांव तुमकां सांगता यूट्यूब चॅनल स्टार्ट करपाचें तुमी. ओके, पयलीं तुमी सुशेगाद एक रुमान बसात, दार बंद करात आनी एक सुशेगाद रुमान बसात. रुमान बसले, डिसायड कर, खरेंच तुका एक व्लॉगींग स्टार्ट करूंक जाय, डिसायड कर कितें येता तुज्या मनान, येस का नो. ओके, येस येयल्यार जाल्यार बरें आहा. नेक्स्ट आपूण केजे टॉपिकाचेर कंटेंट करूं. सी म्हाजें आसा मिक्स कंटेंट, म्हणजे म्हाजें आसा व्लॉगींग, हांव डेली व्लॉगींग जें कितें आहा तें हांव घालतां. तुमी डिसायड करा, तुमकां फक्त रेसिपी दाखोवंक जाय, फक्त भायले ट्रॅवल, जे भायले आमच्या गोव्यान बरे बरे खूब प्लेसीस आसा, फक्त तुमकां तेंच दाखोवंक जाय, तें तुमी डिसायड करा. अशें न्ही की तो डेली रुटीन दाखयता आपूण तें दाखयना. आपल्या कामान जे आमी काम चूज करता पळय तितून आपूण हॅप्पी आसूंक जाय. सी हांव म्हाज्या व्लॉगिंगान हांव हॅप्पी आसा, सो हांवें तें चूज केलां. सो तुमी तें डिसायड करा. पयलीं बसात, पयलीं तुमी व्लॉगींग करतले काय ना हेजे वर तुमी डिसायड करा. मागीर केज्या वर करतले, सो हांव तुमकां एक बेस्ट ऑप्शन दिता, म्हाजें आहा तें व्लॉगींग डेली रुटीन, तें बेस्ट आहा. कित्याक तुमकां तितून जायते कंटेंट मेळटले. हांव रेसिपी, घरचे व्हिडिओ दाखयता, भायरचे व्हिडिओ दाखयता, खंय भायर वयता, सगळें तितून येता. नेक्स्ट जालें, तुमी लँग्वेज डिसायड करा. सी हांव कोंकणीन करता, तूं खंयचे लँग्वेजीन तुका कम्फर्टेबल आसा, मराठी, हिंदी, कोंकणी, तें तुमी डिसायड करा. इंग्लीश तें तुमी डिसायड करात, कळ्ळें न्ही. टॉपीक तें तुमकां सांगलें, टॉपीक खंयच्या कंटेंटाचेर. सो ओके, तुका रेसिपी दाखोवंक जाय, डेली रुटीन दाखोवंक जाय. इफ तूं रेसिपी दाखयता जाल्यार तुका विकांतल्यान 3दां तर रेसिपी घालूंक जाय. इफ तूं म्हाज्या भशेन जें हांव करता पळय डेली रुटीन, तें तुका हांव डेली विडियो घालचें पडटलें. डेली चुकें नासतना डेली. जे कोण स्टार्टींग जे कोण यूट्यूब स्टार्ट करता तेंच्यांनी डेली विडियो घालूंक जाय. अशें न्ही की आयज विडियो घातले आनी 10 दीस विडियो घालूंक ना, कांय जावचें ना, तुमचें चॅनल ग्रोथ जावचें ना. सो तें एक लक्षांत दवरा. सो थर्ड पॉयंट आसा म्हाजें डेली व्लॉग अपलोड. जे तुमी चूज करता पळय, रेसिपी आहा जाल्यार तुमी विकांतल्यान 3 घालात. इफ म्हाज्या भशेन तुमी डेली व्लॉगींग करता जाल्यार तुमकां डेली विडियो घालचे पडटले. आनी तुमचे जेन्ना तुमी डिसायड करतले बाबा आपूण आयच्यान स्टार्ट करया, अकावंट क्रिएट करात. अकावंट क्रिएट करून ओके चॅनल बरें डिसायड करा. तुमकां केज्या वर व्लॉगींग करूंक जाय, बरें चॅनलचें नांव डिसायड करात. कळ्ळें तुमकां न्ही. परत परत चेंज करप ना, तें नांव दवरता एकूचदां दवरचें पडटलें तुमकां, परत परत नांव चेंज करनाका, कळ्ळें. सो बरेंशें तुमी न्ही चॅनल नांव दवरात. ओके, आनी तुमी स्टार्ट करपाचें. जेन्ना तुमी फर्स्ट विडियो स्टार्ट करतले पळय, फर्स्ट विडियो तुमचें येवंक जाय इंट्रोडक्शन. तूं कोण, तूं नांव कितें, तूं खंय रावता, तुजो हजबंड कितें काम करता, घरान कितले भुरगे आसा, म्हणजे कितले लोक आसा घरा कडेन, कितले भुरगे आहा, हें तुवें फर्स्ट तुजे विडियो येतलो इंट्रोडक्शन.
कित्याक लोकांक कळोंक जाय न्ही तूं कोण खंयचें तें लोकांक कळोंक जाय न्ही सो ताका लागून सो तें जालें तुमकां सांगलां हांवें डेली अपलोड करूंक जाय व्हिडिओ. सो नेक्स्ट आसा थंबनेल. आतां थोड्यांक खबर उरची ना थंबनेल म्हणजे कितें. थंबनेल म्हणजे हेका म्हणटा थंबनेल हो थंबनेल जो हांव व्हिडिओ घालता पळय हेका म्हणटा थंबनेल. थंबनेल तुमचें सामकें एट्रॅक्टीव आसूंक जाय, ब्रायट आसूंक जाय, लोकांक दिसूंक जाय बाबा आयज व्हिडिओन तुवें कितें घातलां तो हेका म्हणटा थंबनेल. थंबनेल क्रिएट कशें करपाचें हें तुमकां भरपूर व्हिडिओ मेळटले युट्यूबार. कळ्ळें तुमकां न्ही. युट्यूबार तुमी वचात आनी हाव टू क्रिएट अ थंबनेल शिकून घेयात. कळ्ळें न्ही. एक तुमी कितें टायप केलें न्ही तुमकां आनीक कितें तरी बरें मेळटलें युट्यूबार रिलेटेड. सो तुमी सर्च करात. कळ्ळें तुमकां न्ही. तुमकां बरें हांगासर तुमकां तें एक्सप्लेन करतलें. सो हेका म्हणटा थंबनेल. आतां थंबनेल जेन्ना तुमी घालता पळय खूब जाणां मिस्टेक करतात. थंबनेला एक घालता आनी युट्यूब व्हिडिओ भलते आसता. तशें जावंक जायना. कित्याक लागून हांव सांगता तुमकां जें कितें आतां हांवें दाखयलां हांगा कॅप्सिकम पकोडा. सो व्हिडिओन भितर तें आसूंक जाय कॅप्सिकम पकोडा रेसिपी. थोडे जाण कितें करतात व्ह्यूज घेवपा लागून ओके व्ह्यूज मेळपा लागून न्ही थंबनेल भलते आसता पण ते व्हिडिओ भितर नासतात. कळ्ळें तुमकां न्ही. तशें करनाका. तुजें कितें जाता व्ह्यूज तुका मेळटले पयशेय तुका मेळटले पण लोकांच्या दोळ्या फुडल्यान तूं देंवतलें. लोक म्हणटले शी कितें घातला व्हिडिओ थंबनेलान भलतें दाखयलां आनी व्हिडिओ भितर ना. तशें जावंक जायना. चार पयशे लागून न्ही कितेंचें कितें करनाकात. सी पयशे कमी मेळूं व्ह्यूज कमी मेळूं. व्ह्यूज कमी मेळ्ळ्यार तुका पयशे मेळटा आनी व्ह्यूज चडूय मेळ्ळ्यार तुका पयशे मेळटा. सो कांय टेंशन घेवपाची गरज ना हांगासर. कळ्ळें न्ही. सो थंबनेल इफ हांव सपोज आयज ओल्ड गोवा चर्चीन गेला भायर दाखयलां हांवें थंबनेलान टुडे आय वेंट ओल्ड गोवा चर्च. तर व्हिडिओ भितरूय ते आसूंक जाय ओल्ड गोवा चर्च. कळ्ळें तुमकां न्ही. नाल्यार कितें जातलें खबर आहा लोक न्ही तुका मागीर फुडें हें करचें ना म्हणजे तुजे व्हिडियोज पळोवचे ना. कित्याक तूं तुका फेक म्हणटलें. कित्याक तूं व्हिडिओ थंबनेल दाखयता दुसरेंच आनी व्हिडिओ भितर तूं दुसरेंच दाखयता. तशें करनाकात. कळ्ळें न्ही. जें कितें आहा तें जेन्युअन रावात. जेन्युअन व्ह्यूज कितलेय मेळूं. व्ह्यूज फाटल्यान पयशे फाटल्यान धांवनाका. मेळपाच्या टायमार मेळटलेच तुका व्ह्यूज आनी पयशे. सो जें कितें आतां जेन्युअन तुमी थंबनेल घाला. थंबनेल मातशें बरें एट्रॅक्टीव आसूंक जाय आनी आतां बरें AI येयल्लें आसा. AI थ्रू न्ही मातशें बरें तुमी बरें डिझायन करून धाडटा. सो जें कितें आहा तें थंबनेल तुमी सामकें पळोवन बरें डिझायन करून तुमी घालात. नेक्स्ट आसा जेन्ना तुमी यूट्यूब स्टार्ट करता न्ही स्टार्ट तुमी जावंक जाय हाय माय यूट्यूब फॅमिली आनी एंड जावंक जाय बाय. हाय आनी लास्टाक बाय जावंक जाय. कितेंचें कितें व्हिडिओ स्टार्ट करनाका आनी खंयच्या खंय एंड करनाकात. बरे भशेन सगळ्या लोकांक गूड मॉर्निंग म्हणून हें करात. कळ्ळें न्ही. ग्रेट करात. गूड मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. तुजे व्लॉग दाखय. एंड टू हाय बाय कितें आहा तें बाय कर आनी दाखय. सो हेका म्हणटा डिसेंट व्हिडिओ. कळ्ळें तुमकां. जशें हांव करता तुमकां खबर आहा स्टार्टींग हांव हॅलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आनी लास्टाक कितें आहा तें हांव बाय तुमकां दाखयता. सो तें अशें तुमकां एक हें करचें पडटलें. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो नेक्स्ट आसा व्हिडिओ चड व्हडले करनाकात. हांव म्हणटा म्हाजे केन्ना व्हिडिओ व्हडले जाता पूण कितें करूं म्हाका तुमकां दाखोवंक जाय हांव दाखयता सगळें है का न्ही. सो जाता इतले 10 ते 15 मिनटाचे व्हिडिओ दवरात. कित्याक सी लोकां कडेन टायम उरना तरी पूण लोक टायम काडून आमचे व्हिडिओज पळयतात. सो चड तेंचे आमकां टायम घेवपा नाका है का न्ही. सो एक 10 ते 15 मिनटाचे व्हिडिओ तुमी करात. कळ्ळें न्ही. सो नेक्स्ट आसा तूं जशें आहा सिंपल रियल लायफान तूं कशें आसा तशेंच तूं कॅमेरा फुड्यान राव. ओवर एक्टींग करप ना. नो शो ऑफ करप ना. सी लोक न्ही सारके जज करतात आं तूं कशें करता एक्टींग तूं कशें ओवर एक्टींग करता केन्ना तूं शो ऑफ करता. लोक सारके जज करता मागीर लोक कमेंट करतले मागीर म्हणनाका लोक आमकां कमेंट करता वायट वायट म्हणून ना. जशें आमी वागता पळय ते लोक आमकां जज करता. सो जशें तूं रियल लायफान कशें आसा पळय तशेंच तूं राव. तर ओवर एक्टींग शो ऑफ नाका. ओके. तो हें एक लक्षांत दवरा. आतां मेन टॉपीक येता तो कमेंट. ओके. कमेंट. सो कमेंट हांगासर गूड बॅड येतलोच तुका. कळ्ळें तुका न्ही. गूड बॅड कमेंट येतले. जेन्ना बॅड कमेंट येता हांवें तुका पयच्या व्हिडिओन सांगलां जेन्ना लोकांचे बॅड कमेंट येता काय तुमी म्हणजे टेंशन घेवपाची गरज ना. आपले बॅड कमेंट केले आमी डिमोटिवेट जाले ना. तुका बॅड कमेंट येतले. जायते लोकांक युट्यूबरांक येता व्हडले व्हडले युट्यूबरांक बॅड कमेंट येता. तूं फक्त तुजें काम कर. इफ तुका बॅड कमेंट येयले बरे भशेन रिप्लाय कर. हार्शली उलयनाका. बरे भशेन रिप्लाय कर. थँक्स फॉर युअर लवली कमेंट. तर तुका परत बॅड कमेंट करचो ना. इतलें हांव तुका गॅरंटी दिता. जो मनीस तुका कितले वायट कमेंट करूं कितले बॅड वर्ड्स दिवं तूं तुका इतलेंच बरें थँक्स फॉर युअर लवली कमेंट आनी अशें हात हें घाल पुरो. तो मनीस तुका परत कमेंट करचो ना. इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. ओके. हो जाल्यार बॅड कमेंट घेवन बसप ना. तुजें काम तूं करत राव. लोक न्ही तुका डिमोटिवेट करपा लागून न्ही बॅड कमेंट करता. करूं न्ही बॅड कमेंट तुजें काम तूं करत राव. आतां गूड कमेंट जेन्ना गूड कमेंट येता न्ही लोक आमकां कमेंट करता टायम काडून आमचे व्हिडिओज पळयता आनी कमेंट करता. ते कमेंटाक न्ही रिप्लाय कर.
रिप्लाय करा, फक्त हार्ट देऊन धाडनाका, म्हणजे हार्ट अशें हार्ट येता पळय ते घालनाका, रिप्लाय कर, थँक्यू फॉर अ लवली कमेंट अशें रिप्लाय कर. अशें म्हणनाका की आपल्याला टायम ना रिप्लाय करपाक ना, ते लोक टायम काडून आमचे व्हिडियोज पळयता आनी आमकां कमेंट करता. सो हांव अशें म्हणना की आयज तुवें व्हिडिओ घातला, आयच्या आयजूच सगळे कमेंट रिप्लाय करना. तुका जेन्ना टायम मेळटा तेन्ना रिप्लाय कर, पण तांकां बरोवन धाड थँक्स फॉर युअर लवली कमेंट म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो कितें जाता तांकांय उमेद येता कमेंट करपाक तुज्या चॅनलाक, आनी तुकाय बरी दिसतलें, डिमोटिवेट जातलें, तुका आनी बरे बरे कमेंट येतले. सो कमेंटाक केन्नाय रिप्लाय कर, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी स्टार्टींग जेन्ना कोण यूट्यूब स्टार्ट करता पळय तांकां व्ह्यूज कितले येतले खबर आहा, 100-200 अशें येतले. सो चिंतनाका की हें कमी व्ह्यूज आहा, ना, स्टार्टींग हो इतलोच व्ह्यूज येता, 100-200. म्हाजे तुमी पयलींचे व्हिडियोज पळयात, 300-400 अशे येता व्ह्यूज. सो सी, जेन्ना आमी कितें बिझनस स्टार्ट करता, रोखडे आमकां लोक येता आमच्या शॉपार, कितें असो इफ सपोज हांवें रस ऑमलेट गाडो घातलो आयजूच म्हाका लोक येतले ना, आयज एक येतलो, खावन पळयतलो तो, मागीर इफ ताका आवडले तो 4 जाणां सांगतलो, फाल्यां मागीर 4 जाणां लोक येतले रस ऑमलेट खावपाक. तशेंच हें यूट्यूब आसा, एक बिझनस. आयज व्हिडिओ घातले म्हणून आयजूच लोक येवचे ना, लोकांकूय टायम जाय न्ही तुका वळखपाक, तूं कशें, तूं कितें. सो स्टार्टींग 200-100 अशें व्ह्यूज येतले. आयज सपोज 100 येयले न्ही, फाल्यां 200 येतले, परत 300 येतले, अशें करून न्ही मागीर ते वाडटा व्ह्यूज. सो स्टार्टींग तुमी हें करनाका की आपले व्ह्यूज चड येयना, ना, तुजें काम फक्त व्हिडियोज घालपाचे, व्ह्यूज पळयनाका. तूं रेगुलर व्हिडिओ घाल, व्ह्यूज आपोआप येतले, लोक तुका वळखतले, मागीर लोक येतले, मागीर तेच लोक 10 जाणां सांगतले हांवें पळय आं अशें आमचे न्यू युट्यूबर येयला, व्हिडियोज पळय आं तेजे बरें आसता. सो अशें. सेकेंड, कोणा कडेन आपल्या चॅनल सबस्क्रायब कर, आपल्या फ्रेंडांक, आपल्या सोयऱ्यांक सांगनाका की चॅनल सबस्क्रायब कर म्हणून. कितें लागून जाता खबर आहा, हांवें सपोज सांगलें म्हज्या फ्रेंडाक सबस्क्रायब कर म्हणून, ते मागीर करतले सबस्क्रायब, पण म्हजे व्हिडियो पळयतले, व्हिडियो पळोवंक जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. व्हिडियो पळयल्यार मात म्हाका वॉच आवर मेळटले आनी पयशे मेळटले म्हयन्याक, कळ्ळें तुमकां न्ही. सो कोणा कडेन सांगपाक गरज ना की आपलो चॅनल सबस्क्रायब कर म्हणून, फ्रेंड्साक किंवा आपल्या रिलेटिव्स. तूं फक्त लिंक धाड, इफ तुका सपोज आपले सोयऱ्यां आपल्या फ्रेंडांक धाडपाक जाय, लिंक धाड, ओके. आनी सांगपाचें इफ तुका आवडलो जाल्यार चॅनल लायक कर, म्हणजे शेअर कर, सबस्क्रायब कर म्हणून. सो डायरेक्टली सबस्क्रायब कर म्हणून म्हणनाका, कित्याक लोक सबस्क्रायब करतले पण तुजे व्हिडियोज पळोवचे ना. म्हाज्या बाबतींत जाल्लें आसा, जेन्ना हांव रेसिपी घालतालें कुकिंग चॅनल, हांव लोकांक सांगत भोंवतालें सबस्क्रायब कर म्हणून. सबस्क्रायब करताले पण कोण व्हिडियोज पळयनाले, व्ह्यूज मेळनाले. सो इफ तूं रेगुलर व्हिडिओ घाल, आपोआप तुका सबस्क्रायबर मेळटले, तूं टेन्शन घेनाका. आतां हांव पळय 0 to 17,000 कशें जालें हें 17,000. हांवें लोकां कडेन मागलां, म्हणजे आपल्या फ्रेंड्सा कडेन, रिलेटिव्सा कडेन हांवें मागलां सबस्क्रायब कर म्हणून ना, हांव व्हिडिओ घालत रावलें, लोकां पर्यंत पावलें, लोकांनी आवडलें, सबस्क्रायब केलें, जालें, आनी कितें जाय. सो ताका लागून तुमकां म्हणटा. नेक्स्ट आसा, आतां पळय एक यूट्यूब स्टार्ट करप म्हटलें की लज दिसता, हय का न्ही. कित्याक कॅमेरा फुडें उलोवपाक लज दिसता म्हणून रावन कांयच जावचें ना. लज दिसूनी, लजून मागीर तूं फुडें शिकतलें. सी, आतां यूट्यूब स्टार्ट करप म्हटलें न्ही, थोड्यांक न्ही कॅमेरा फ्रेंडली नासता, म्हणजे तांकां लज दिसता. सो सी, ताका कांयच ऑप्शन ना. इफ तुका मंथली कितें येवपाक जाय इनकम, जाल्यार तुका स्टार्ट करचें पडटलें, कॅमेरा फेस करचें पडटलेंच तुका. एक 2-3 दीस तुका लज दिसतलें, तूं ऑकवर्ड जातलें. म्हाजे पयलींचे व्हिडियो तुमी पळयात, हांसतले तुमी. सो कॅमेरा फ्रेंडली उलोवन मागीर लास्टाक शिकलें, हय का न्ही. सो भिवपाची गरज ना, लजपाची गरज ना, कामां स्टार्ट करपाचें, कामां लागपाचें, कळ्ळें न्ही. लोक कितें म्हणटा म्हणून न्ही, ओके. सो म्हाजें एक तुमकां एक्सपिरियन्स सांगता. जेन्ना हांवें यूट्यूब स्टार्ट केलेलें, एन्जॉय युअर प्रेझंट लायफ, हांवें म्हाज्या कजनाक बीन धाडलेलें. बरी म्हाजे कजन बी म्हाका बरें कमेंट करताले, व्हिडिओ जेन्ना घालतालें बी हांव, तेंचे कमेंट बी म्हाका येताले स्टार्टींग. मागीर हांवें घातलें पळय माय यूट्यूब फर्स्ट पेमेंट म्हणून, तेन्नाच्यान म्हाजे रिलेटिव्स, म्हाजे कजन, तेंचे कमेंटूच येनाले. कित्याक लागून सांगता तुमकां, तांकां खबर नासलें पयलीं यूट्यूबांतल्यान पयशे मेळटा म्हणून. मागीर हांवें जो व्हिडिओ घातलो पळय, तेंच्यांनी म्हाजे व्हिडियो पळोवपाचें बंद केलें. जेन्ना एक दीस आमी गेलीं चवथीक गेले तेन्ना म्हाजे कजन बी सगळे आयले. मागीर व्हिडिओ बद्दल उलयतालें. हांवें विचारलें, आतां तुमचे कमेंटूच येना, म्हाजे पळयना व्हिडियोज. तेंच्यांनी कितें म्हटलें खबर आहा तुमकां, तुजे व्हिडियोज पळोवन आमकां कितें मेळटा, तुका पयशे मेळटा. तें म्हणटा म्हाजे कजन, तुमकां पयशे मेळटा, आमकां कितें मेळटा. सो हें आयकून म्हाका खूब वायट दिसलें. सो कळ्ळें तुमकां न्ही, आपले कजन
तांकां नाका तूं वयर सरलेलें, तुका पयशे मेळलेले, आपूण तरी कांयच करना आनी जे कोण दुसरे कोण करता पळय तेय तांकां पळोवपा जायना. सो ताका लागून तुमकां सांगता, कोणा कडेन सांगपाची गरज ना की आपलें चॅनल पळय, आपलें चॅनल सबस्क्रायब कर, नाका. तूं विडियो घाल, आपुणूच हें लोकां कडेन स्प्रेड जातलें, हें पावतलें लोकां पर्यंत. सो कळ्ळें न्ही. सो कितें जावं, यूट्यूब फॅमिली आयज म्हाजें जरी आतां आमचे सोयरे लागना ना, आमचे ब्लड रिलेशन कोण ना, तरी पूण इतलो टायम काडून आमचे विडियोज पळयता. पण आमचे हे रिलेटिव्स आसता पळय सामके जेलसी. कितें सांगू तुमकां, ते आसात, ते सोडून घाल. सो तेमी जेलसी केले म्हणून हांव काय आयज हांगा व्हरूंक ना. म्हाजें काम करत गेलें हांव. कळ्ळें तुमकां. ते विडियो पळोवं ना पळोवं म्हाका कांय पडलेलें ना. सो अशें. सो तुमकां इतलें सांगूं सोदता की यूट्यूब आतां एक बरो प्लॅटफॉर्म आसा. कळ्ळें तुमकां न्ही. पयलीं हे यूट्यूब इतलें नासलेलें आनी कोणाक इतलें खबरूय नासलेलें. आनी आतां न्ही पळय आतां कॉम्पिटिशन खूब वाडलेलें आसा. इतलें इझी ना यूट्यूबार काम केलें, आयज विडियो घातलेले फाल्यांच 1000 जाले, 4000 वॉच ओवर जाले. ना, इतलें इझी ना. पण आमी सदांच मेहनत करूंक जाय आनी डेली विडियो घालूंक जाय. पण जातलें. सो पयलीं कितें जातालें, तितले लोक यूट्यूबर नासलेले. आतां भरभरून यूट्यूबर येयल्ले आसा. सो मातशें टफ आसा. कळ्ळें तुका. इतलें इझी ना विडियो व्हायरल जावपाक, लोकां पर्यंत पावपाक. पण ट्राय करया. ट्राय करपाक कितें जाता. आतां हांवें जायत केलें, ट्राय केलें, तशें जालें न्ही. सो कितें जावं. सो लोकांचें घेवन बसनाकात. ओके. तुमी तुमचें काम स्टार्ट करात. कितें जावं, तुमकां एक म्हयन्यान 10,000 मेळटले इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. पण तुमी रेगुलर आसूंक जाय आं. अशें करनाकात की आयज विडियो घातले आनी 10 दिसांनी हें केलां. अशें म्हाका एक कमेंट येयला इंस्टाग्रामार, स्वाती नांव तेजें. ताणें म्हाका सांगलां, दीदी आपूण विडियो घालता, आपल्या सबस्क्रायबर वाडना, व्ह्यूज येयना. ओके. मागीर ताणें म्हाका लिंक धाडलें हांवें ओपन करून पळयत जाल्यार कितें, हार्डली 4च विडियो घातला आनी म्हयनो जालो हांवें विडियो घालूंकूच ना. अशें जाल्यार कशें जातलें सांगा पळयात. आं, तुमी अशें करतात. मागीर लास्टाक कोण विडियो पळयतलो. तुमकां सांगलां हांवें डेली विडियो घालूंक जाय. डेली विडियो स्टार्टींग जे कोण यूट्यूबर आसा पळय, तेंच्यांनी कोण स्टार्ट करता तेंच्यांनी डेली विडियो घालूंक जाय. आतां म्हाका पळय, आतां हांव एक 2 दीस विडियो घालना न्ही, म्हाका कांय प्रॉब्लम ना. कित्याक म्हाजे इतले ऑडियन्स आयिल्ले आसा, तेमी रावतलीं 2 दीस तरी. पण तूं स्टार्टर आसा, तूं स्टार्ट केलें तुवें आतांच. सो तूं लोकां पर्यंत पावूंक जाय. सो कितें करतलें तूं, तुवें डेली विडियो घालूंक जाय. गॅप घेनाका. एक दीस गॅप घेतलो जाल्यार ओके या. 3-4 विडियो घातले आनी तूं म्हणटा आपल्याक व्ह्यूज येयना आनी सबस्क्रायबर येयना, अशें जातलें. तशें जावचें ना. डेली विडियो घालूंक जाय. सो आनीक इल्लें तेजें नांव आसा की लियोन नांव तेजें. ताका कामाक वयता खंय आनी ताका यूट्यूब स्टार्ट करूंक जाय खंय. आपल्याक टायम मेळना म्हणटा. आतां हेज्या वयल्यार हांव कितें करूं शकता. तुका टायम मेळना तूं यूट्यूब करनाका न्ही. सो तूं कामाक वयताच न्ही, सकाळीं खंय ते 8 भायर सरता खंय, रातचे घरा पावता म्हटल्यार खंय 7 जाता खंय. सो तूं केन्ना विडियो करतलें. ऑफिसांतलें काय तूं शूट करून दाखोवंक शकना. सो तूं तुजेर आसा. सो तुका टायम आसा जाल्यार तूं लॉगीन कर, ना जाल्यार कित्याक तूं बेश्टें प्रेशर घेता तकलेर, सांग पळोवया. इतलें इझी ना तें यूट्यूब. कळ्ळें तुमकां न्ही. खूब ताका हें आसा. टेन्शनचें कामां यूट्यूब. कळ्ळें. एडीट कर, ताका मागीर थंबनेल घाल, इतलें इझी ना तें. ओके. सो तें तुमी डिसायड करा तुका व्लॉगींग करपा जाय काय नाका. कळ्ळें न्ही. सो हांव तांकां आयज मोटिवेट करता जे कोण हावजवायफ आहा, घरान कामां घरान आसता, कामाक वचना खंय. सो कितें जातलें खबर आहा, तुमी व्लॉगींग करात, घरूय सांबाळात, भुरग्यांकूय सांबाळात, तुमच्या फुड्यान भुरगीं उरतलें. ओके. आनी सायड बाय सायड तूं व्लॉगींग कर. कितलेंय येवं तें म्हयन्याक, हय जालें काय ना. सो म्हयन्याक मागीर कितलेंय येवं, हॅप्पी राव. ओके. आनी चिंतनाका की हांवें विडियो घातला त्या व्लॉगराक चड व्ह्यूज मेळटा, म्हाका कमी मेळटा. जें मेळटा तेतून हॅप्पी रावात. कित्याक थोड्यांक तेंय मेळना. तुका जें मेळटा तें हॅप्पी राव. लोकांच्या ताटान पळयनाकात ताका कितले व्ह्यूज मेळा, तुका कितले मेळा, तूं हॅप्पी राव. इफ तुका चड व्ह्यूज जाय जाल्यार चड तुका मेहनत करचें पडटलें, बऱ्यांतले बरे विडियो हाडचे पडटले. सो हांवें म्हटलें रेसिपीज, जे कोण रेसिपी घालूंक सोदता पळय, इफ रेसिपीज अशें घाला जे कोणाक केन्ना करूंक ना, कोणाक न्यू आसा, असलेच लोक रेसिपी पळयतले. इफ हांवें फाल्यां पाव भाजी घातलें, पाव भाजी कोण पळोवचें ना, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा पाव भाजी कशें करता तें. तितून कितें डिफरंट कितें आसा, ते पाव भाजीन कितें डिफरंट कितें आसा जें कोणाक खबर ना जाल्यार तूं पाव भाजी दाखय. चिकन शाकोती सगळ्यांक खबर आहा कशें करपाचें. सो तेच तुमी विडियो दाखयनाका. जे विडियो अशी रेसिपी दाखयात जे कोणाक करूंक ना, म्हणजे न्यू आसा, जाल्यार तुमचे लोक ते रेसिपी विडियोज पळयतले आनी म्हणजे रेसिपी ट्राय करून म्हणजे रेसिपी तुमी जाल्यार तूं लोक पळयतले. इफ तूं पाव भाजी घातले, रोस ऑमलेट घातले, कळ्ळें तुमकां न्ही, बटाट्याची भाजी घातले, हें सगळें लोक पळोवचे ना. लोकांक कितें न्यू जाय, कळ्ळें तुमकां न्ही. न्यू लोकांक कितें शिकपाक जाय. सो अशें. सो तातूंतले आयचे विडियो हांवें कवर अप केला कित्याक उलोवपाक गेलें न्ही खूब आहा तें.
कळ्ळें तुमकां न्ही. सो व्हिडिओ व्हडलो जातलो. सो तुमी आतां डिसायड करा सगळे एक दीस तुमी बसा रुमान आनी तुमी पळयात विचार करात बाबा आपूण कितें यूट्यूब स्टार्ट करप काय ना. हांवें तुमकां सांगलां फक्त 10,000 मेळ्ळा पुरो म्हणून, पूण हेज्याकून चड मेळटा. इतलें तुमी लक्षांत दवरात. ते तुमच्या हातीर आसा तुमी कशें करप तें, कळ्ळें न्ही. ओके. सो आनीक कितें आहा यूट्यूब रिलेटेड म्हणजे हेजे रिलेटेड आनीक कितें आसा जाल्यार म्हाका तुमी कमेंट करा. मागीर तो नेक्स्ट ब्लॉग बीन हाडया, कळ्ळें न्ही. सो आतां हांवें हांगासर बारीक 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 तुमकां सांगलेलें आसा कशें कितें करूंक जाय कितें, कळ्ळें न्ही. इतलें जाता तितले आयचे व्हिडिओ हांव इतलें सांगता आनी व्हिडिओ वाडयना कित्याक व्हिडिओ व्हडलो जातलो. इफ आनीक कितें तुमकां जाय हेज्या बद्दल तुमकां कळोंक ना म्हाका कमेंट करा. मागीर आनीक एक व्हिडिओ करया आमी, कळ्ळें न्ही. कित्याक एक व्हिडिओनी सगळें जावचें ना, तें उलोवपाचें खूब आसा, कळ्ळें न्ही. सो बसा विचार करात आनी लायफान कोणाचेर डिपेंड रावप ना. इतलें हांव तुमकां सांगूंक शकता आनी कांयच हांव उलयना. कित्याक आपूण जेन्ना कितें कमयता न्ही तेका मातशें म्हणजे त्या पयशांकूय मजा आसा. कितें जावं एक घोवाकूय एक सपोर्ट काय न्ही, ताकाय एक सपोर्ट जातलें आनी तुकाय हाती एक कितें उरले एक पयशे एक 10 रुपया, काय न्ही. सो तशें. सो कोणाचें लायफान कोणाचेर डिपेंड रावूंक जायना. तर आमी आपल्या पांयान उबे रावूंक जाय इतलें तुमकां सांगूंक शकता, कळ्ळें न्ही. सो जे हांवें आतां कितें सांगलां पळय टीप कशें थंबनेल घालूंक जाय, कितलो टायम धरूंक जाय युट्यूबा व्हिडिओ, कळ्ळें तुमकां न्ही. आनी कशें कितें, कळ्ळें न्ही. ते तुमी सगळें फॉलो करून सपोज तुमी यूट्यूब स्टार्ट केलें न्ही सो तुमी एक सक्सेसफूल यूट्यूबर जातले इतलें हांव तुमकां गॅरंटी दिता. हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो तर लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.